बाळूक काडपाक जीसीएक एसएजीन प्राज वाडोवन दिला. नोटीसीक जाप दिवंक 22 सप्टेंबर मेरेन प्राज दिला. नोटीसीक जाप दिली ना जाल्यार एसएजी जीसीएची मान्यताय काडटली. तशेंच 2001तल्या तिकेट स्कॅमात पेंडसे आयोगान आरोपी थारायल्लो बाळू फडकेक जीसीएची वेवस्थापकी समितींतल्यान काडा मेरेन फातोड्डेचो नेहरू स्टेडियम जीसीएक वापरूंक दिवचें ना म्हूण एसएजीन स्पश्ट केला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 2001 ते 10 मेरेन जीसीएच्या कारभाराची चवकशी करूंक सरकार समिती नेमपाचो आसा. 2001तल्या क्रिकेट तिकेट स्कॅमान पेंडसे आयोगान दिल्लो अहवाल पर्रीकार सरकारान मानून घेवन शिफारसी चालीक लावपाचें थारायला. तातूंत जीसीएचो अध्यक्ष विनोद फडकेचेर ठपको दवरला. हे प्रकरणांतलो खंयचोच आरोपी जीसीएचे वेवस्थापकी समितीन आसूंक फावना अशें रिपोर्टान म्हणला. बाळू फडके सध्या जीसीएचो अध्यक्ष आशिल्ल्यान एसएजीन जीसीएची मान्यताय काडून घेवपाची नोटीस धाडल्या. हो प्राज वाडोवचो म्हूण जीसीएन मागणी केल्ल्यान एसएजीन 22 सप्टेंबर मेरेन प्राज दिला. The SAG has given us a second deadline of 22nd, that means Monday, next Monday, to reply on the show cause notice what is issued to us by them last time. So I have asked the secretary to have an urgent meeting of the managing committee to discuss this. At the same time, there is a working committee meeting of the BCCI which will be on 26th of the September. So who should represent from Goa Cricket Association also we have to decide. Most likely I would like to attend that meeting because we have got a majority. So I hope he takes the meeting. If he doesn't take a meeting, we will just take an opinion of the written resolution and send it to the GCA. एससीजीच्या वेवस्थापकी समितीचेर साळकार गटान बहुमत दाखोवन अध्यक्ष बाळू फडकेचे अधिकार हे पयलींच काडून घेतल्यात. मात बाळू देवंक तयार ना. ताणें सध्या कोर्टाची भाशा उलोवंक सुरू केल्या. मात हे बोवाळांत 26 तारखेर बीसीसीआयचे बसकेक जीसीएचे प्रतिनिधित्व कोण करतलो हे अजून निश्चित ना. इतले मजगती 2001 ते 2010 मेरेन जीसीएतल्या कथीत अर्थीक घोटाळ्याची चवकशी करपाक गोंय सरकार 2 वांगडी समिती नेमतलो म्हूण सुत्रांनी सांगला. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. द गोवन हायर सेकंडरी स्कूल फुटबॉल लीग सर्त 22 सप्टेंबरा सावन सुरू जाता. खेळा खातें जीएफडीसी, गोंय फुटबॉल संघटना आनी द गोवन सप्तकी नेमाळे मेळून ही सर्त घेतात. हायर सेकंडरीची पयलेच फावट लीग पावंड्यार अशी सर्त जाता. गांव पावड्यार फुटबॉल वयर काडपाक सर्तीचो आदार जातलो म्हूण आयोजकांचो हे सर्ती फाटलो हेत. It is for the first time that we have come together to organize under-19 school level tournaments in a league format, and the support given by staff of the GFDC and GFA, they have managed to rope in a record 60 plus teams in the boys section and around 22 teams in the girls section, and I'm happy that the Goan on Saturday, the weekly newspaper, was the first to jump in the fray and are associated with this high secondary school league as the main title sponsor along with the director of sports and youth affairs. The DSY will now henceforth from the next year perhaps will organize leagues in all age groups which they are conducting, and as a result the ecosystem of Goan football will definitely be helped. The GFDC and the Director of Sports and Youth Affairs have been doing so much good work. So when we had this opportunity to partner with them, I think it's only logical that we jumped on board because we wanted to do something at the grassroots level. We wanted to support football right from the bottom where it needs support, where we can develop, future players. They can play for, take them to the World Cup perhaps. So, and we said this was a great opportunity. चल्यांची सिनियर बॉक्सिंग सर्त गोंयचे गणेश बी.के. आनी देवा नायक जिखले. गोवा एमेच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशनान गोंय आनी भारतीय हवाई दळा आड एका दिसाची बॉक्सिंग सर्त दवरिल्ली. पणजे कांपालार एसएजी इंडोर स्टेडियमात 7 गटांनी सर्त जाली.
इतल्यान हे खबरांची रागात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.